नमस्कार. एक 7-8 एक 10 वर्सां पयलीं गोंयच्या खंयच्याय शारांतल्या रस्त्याचेर भोंवात तुमकां सोम्यांनी जनावरां दिश्टी पडटले. गोरवां रस्त्यार बसल्यात, रस्त्यार चलतात, खंयच्याय दीसभर रातभर जनावरां चलतना दिश्टी पडटलीं. हांव पणजे रावतां कांय वर्सां जालीं. रस्त्याचेर पणजे राजधानीच्या सिटीन खंयच्याय रस्त्याचेर अशी 25-50 गोरवां दिसतालीं. युनिवर्सिटी कडेन चलतात गोरवां. कांय गोरवां ना जाताले, तांचे अपघात जाताले, तांचे पांय मोडटाले, कोणाक दया माया नाशिल्ली. पूण अचानक फाटल्या 8 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं हांव पळयतां जनावरां कमी जाल्यात, जनावरां दिश्टी पडनात. ही जनावरां गेलीं खंय? सरकारान ती व्हेली? स्थानीक थळाव्यो ज्यो पळय NGO तांणी तांकां व्हरून खंय दवरलीं? तांची देखभाल जाता ती खंय आसात आनी कोण तांचे फाटल्यान देखभाल करता हो प्रश्न आसा. आनी ह्याच प्रश्नाचेर आज आमी साडेतोड नायक घेतात. 2 मानेस्त आमचे बरोबर आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे कडेन आसा स्वाती शिलकार, ज्यो ध्यान फावंडेशनाचे एक वांगडी, तुमी संस्थापक वांगडी अशें म्हणूं येता तुमकां जाता. व्हेरी नायस ऑफ यू. आमचे बरोबर आसा अभय खंवटे, एक तटस्थ व्यक्ती म्हणून हांवें ताका आपयला. नमस्कार. तटस्थ व्यक्ती इतल्या खातीर म्हणटा कारण ह्या जो पळय इशू जाला, जामावले ध्यान फावंडेशनाची एक शेड आशिल्ली, थंय 400 सुमार जनावरां आशिल्लीं. ती जनावरां आतां उखलून व्हरतात, ती जनावरां शेड मोडपाचो आदेश दिला, अशें कांय गजाली आसात. सो म्हाका खरें म्हळ्यार अभय, म्हाका खरें म्हळ्यार जाय आशिल्लो जामावलेचो किंवा देवस्थानाचो एक प्रतिनिधी येवचो. आमी प्रयत्न केले, आमी तांकां संदेशूय धाडले, कोण येवपाक पावले ना, वेगवेगळी कारणां. पूण म्हाका ही चर्चा इतल्या खातीर करन दिसली कारण एक तटस्थ व्ह्यू लोकां मुखार येवचो. आमी कोणाली सायड घेनात, पूण बाबा रस्त्याचेर भोंवपी 10 वर्सां पयलीं जनावरां गेलीं खंय? कोण तांची देखभाल करता काय कितें? ह्या संदर्भात NGO आसा काय कितें? लोक तटस्थपणान समाज कार्य म्हणून ह्या कार्या कडेन पळयता काय कितें? आनी गोंयची आमी गोंयकार जे पळय म्हणटात न्ही, गोंयकारपण तांची लागणूक कितें? ह्या विशयाचेर ही चर्चा आसा. सगळ्यान पयलीं वता स्वाती शिलकार, हांव तुजे कडेन. म्हाका जाय हो पळय जो इशू कितें जालो, तुमी जामावले, तुमची शेड घाली, तो शेड तुमकां मेळ्ळी, तुमी थंय जनावरां चलयतालीं, कशे तरेन हें सुरू जालें? जांबावले आमी वावरता गोंयान फेब्रुवारी 2013 पासून. हय. जांबावलेची गौशाळा जून 2016 आमकां तेन्नाचे अध्यक्ष श्री प्रकाश कुंदे हांणी हस्तांतरण केली. ही गौशाळा 400 स्क्वेअर मीटर जागो बांदून दिल्लो तांणी, शेड बांदून दिल्लें, आनी 6000 स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी आशिल्ली. तातूंत भितर तांणी आमकां गोशाळा दिली. ती गोशाळा आमी तेन्नाच्यान आयज मेरेन चलयता. बरें, न्ही म्हाका तुमचे कडेन जाय तें अशें, तुमी आज मेरेन चलयतात. हालीं जे पळय कितें कॉन्फ्लिक्ट जाली, अचानक तुमची शेड तोडली, आज ती थंयचे मामलेदारान ती जनावरां काडून रिलोकेट करपाक सांगली, ती रिलोकेशन चलता, तुमी बोवाळ करतात, तुमी करंदाय करतात, गांवचे लोकूय तुमचे अगेन्स्ट जाल्यात. हें लक्षांत घेयात. फक्त देवस्थान जाणें जमीन दिली ते तुमचे अगेन्स्ट नात, गांवचो प्रत्येक जाण तुमचे अगेन्स्ट उलयता. ही कितें प्रकरण? हांव ही ब्रिफली सांगता. हय. पूण इशू मातसो मोठो आसा. हय. जून 2016 पासून गोशाळा आमी चलयतालीं. आमकां कोणें फेन्सिंग करपाक CSR फंड्स दिल्ले. 2024 मार्च 2024 ची गजाल. हय. तर ते 6000 स्क्वेअर मिटराचें आमी फेन्सिंग करतालीं तेन्ना मंदिराचे अध्यक्ष तेन्नाचे श्री मंजुनाथ दुकळे हांणी म्हाका सांगलें की तांचे कितें भितरले इंटरनल इशू आशिल्लो, तेन्ना ते बंद कर आनी आपूण तुका दुसरो जागो दिता म्हणून. आनी त्या हातूंत तांणी 6000 स्क्वेअर मिटर जो जागो आशिल्लो तो 1000 भितर रेस्ट्रिक्ट केलो. 1000 भितर रेस्ट्रिक्ट करतकूच आमची गोरवां 1000 स्क्वेअर मिटर ह्या एरियन रेस्ट्रिक्ट जाली. तांणी आमकां दुसरो जागो देवू केलो. तो आशिल्लो म्हणजे देवसा. ते एक 16000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. ती जमीन आपूण तुमकां दिता, थंय तुमी गोशाळा करा. व्हडलो जागो मेळ्ळ्या कारण आमी हॅपी आशिल्ली. आनी तांणी सांगलें की आपूण फेन्सिंग करून दिता, तुमकां बोरवेल मारून दिता, गेट घालून दिता, तुमी गोशाळा चलया म्हणून. आमकां मान्य आसा म्हणून सांगलें. मागीर तांणी तो पावसाळो आमचो त्याच गोशाळेन गेलो, विदीन दॅट 1000 स्क्वेअर मिटर रेस्ट्रिक्टेड एरिया. मागीर तांणी आमकां सप्टेंबरान सर्वे करून एक 16000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिली आनी सांगलें तुमी क्लिनींग करा म्हणून. दिली इन द सेन्स आनी ही एरिया तुमकां एलोकेट करता, सर्वे जाल्लो आसा. आमी जेन्ना ती जागो क्लीन करपाक गेली तेन्ना गांववाले आयले
आनी तांणी इशू रेज केलो. मागीर पुलीस आयले आनी व्हडलो बोवाळ जालो. आमी तांकां कन्विन्स केलें की हांगा गोशाळा जावपाची आसा म्हणून. गोशाळा म्हटल्यार गांववाल्यांनी बारीकशे कितें इशू केले पूण मागीर फुडें कोणें ऑब्जेक्शन हाडलें ना. आमी मागीर देवस्थानान आमकां सादारण ऑक्टोबर म्हयन्यान चेन लिंक दिलें, खांबे दिले आनी आमी ते JCB हाडून जागो क्लीन केलो आनी ते फेन्सिंग करून घेतलें. फेन्सिंग करून सादारण नोव्हेंबरान जालें आमचें फेन्सिंग करून. मागीर फेब्रुवारीन आतां थंय शेड बांदपाचो इशू आयलो. म्हणटकूच फेब्रुवारीन मिटींग जाली. तर मंजुनाथ बाब तांणी सांगलें की तुमी एक लेटर दिया की 31 मार्च 2026च्या पयलीं आमी ती गोशाळा, पोन्नी गोशाळा जी आसा 400 स्क्वेअर मिटर शेड आशिल्ली ती आमी वेकेट करता आनी नव्या जाग्यार शिफ्ट जाता म्हणून. ऑन दॅट कंडिशन आपूण तुमकां NOC दिता म्हणून. आमी तांकां तें लेटर दिलें सादारण 11 फेब्रुवारी 2016. बेस्ड ऑन दॅट लेटर तांणी स्वता म्युन्सिपाल्टी कडल्यान NOC घेतली फॉर बिल्डींग शेड्स. देवळान म्युन्सिपाल्टी कडल्यान NOC घेतली फॉर बिल्डींग शेड्स आनी बेस्ड ऑन द परमिशन गिवन, NOC गिवन बाय म्युन्सिपालिटी, तांणी आमकां एक NOC दिली. ती सादारण फेब्रुवारींत दिल्ली 20 तारखेर. तर तांणी तातूंत बरयल्लें आसा की 5 years लीज दिवपाचें आसा, हातूंत भितर शेड बांदपाक आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना आनी तुमी कितें तें कंडिशन्स फॉलो करा. बेस्ड ऑन दॅट NOC आमी कन्स्ट्रक्शनाची तयारी केली. आमी सगळें मटेरियल हाडून थंय तुमी परमिशन घेतलें. तुमी जेन्ना शेड बांदतात तेन्ना तुमकां एक परमिशन घेवची पडटा, वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स, तुमी ते घेतलें? ना, परमिशन आमी तेन्ना घेवना. आमचे कडेन फक्त NOC आसा. परमिशन NOCचें परमिशन तांणी म्युन्सिपाल्टी कडल्यान देवळान घेतलें आनी आमी तें मटेरियल हाडून दवरलें. आमचें थंय परमनंट स्ट्रक्चर नाशिल्लें. हांव फुडें तुमकां सांगता. आमी मटेरियल हाडून थंय मागीर तुमकां जशें हांव तुमकां फुडें सांगता तुमकां कळटलें की कितें सिच्युएशन आसा तें. मटेरियल हाडलें आनी थंय आमी फक्त फॅब्रिकेशन चालू केलें आनी सुरवातेक फॅब्रिकेशन चालू केलें. अशें म्हणटा एप्रील म्हयनो आयलो. एप्रील म्हयन्यान ते मंजुनाथ बाब म्हणपाक लागले की आपूण तुमकां व्हडलो जागो दिता, हांगा कांय करूं नाका, आपूण तुमकां व्हडलो जागो दिता 40,000 स्क्वेअर मिटर, थंय तुमी शिफ्ट जाय म्हणून. आनी जागो म्हटलें बरें आसा, 40,000 स्क्वेअर मिटर म्हळ्यार व्हडलो जागो आमकां बरें आशिल्लें म्हण आमी तो जागो पळयलो. जागो बरो आशिल्लो, मातसो हिलाचेर आशिल्लो आनी थंय एक्सेस रोड नाशिल्लो. म्हणजे आमचे 20-30 टनाचे ट्रक येता ते वचपाक रस्तो बी कांय नाशिल्लो, इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ली, वॉटर नाशिल्लें आनी उदकाचें हांवें तांकां विचारलें, मातशें उंचाव नाशिल्लें तर म्हणपालें की दोंगरांतल्यान जे झरे भितर येता तातूंत उदक गॅरंटीड मेळटलें म्हणपालें. आमी मान्य आसा म्हटलें, आमकां तुमी रस्तो बी करून दिया. म्हणटकूच हांगासर आमी ते पळयलो जागो. तो रस्तो म्हणपालो आपूण तुका 10 दिसान करून दिता, मागीर तुमी शिफ्ट जाय म्हणून. मागीर 10 दीस जाले, आयज मेरेन तो रस्तो काय थंय जावना. 10 दीस जाले, 2-3 आठवडे गेले. मागीर आमचो एक अभिजीत म्हणून एक व्हॉलिंटियर आसा, तो तांकां वचून विचारतलो. मागीर JCB ना आनी खंय गेलो अशें करून तो वेळ गेलो. पोरू पावसाळो 7 मेक जाल्लो. आमी 2 पावसाळे त्या जुन्या गोशाळेन काडले आनी गोरवां वाडिल्ली आशिल्ली आनी भायर जागा रेस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान गोरवां दलदलीन उरताली. आनी हो 3रो पावसाळो आनी रेस्क्यूज आमचे वाडत आसा. आमी सगळीं एक्सिडेंटाची गोरवां व्हरता. पूण ह्या पावसाळ्यान ती गोरवां उरिल्ली जाल्यार तांचे हाल जावन ती मरपाची कितें अशें आमकां भंय दिसलो. आतां एप्रील म्हयनो एंड जाता, आमी पॅनिकी जाली की वेदर वी आर मॉन्सून रेडी. ह्या दृश्टीन ते अभिजितान तांकां वचून सांगलें की गोरवांक बी कितें जायत जाल्यार तुमी जबाबदार म्हणून. त्या बरोबर मंजुनाथ बाब मातशे बेजार जाले, भडकले आनी तांचें सांत्वन करपाक हांव आनी आतांची जी कॉर्डिनेटर आसा अर्चना चौबे, ती मंजुनाथजीक मेळपाक आमी तांच्या ऑफिसान गेली आनी तांणी आमकां 3 ऑप्शन्स डिस्कस जाले आमचे तांचे बरोबर. आमी एपॉलॉजी केली की तांणी तुमकां अशें म्हटलें म्हणून आनी 3 ऑप्शन्स डिस्कस जाले. ते म्हणपाले आपूण तुमकां ती 6,000 स्क्वेअर मिटर जागा एक्सटेंड करूंक जाय. पयलीं जी 1,000 आशिल्ली आतां ती 6,000 करता, थंय गोरवां दवरा. आमी सांगलें की ती पॉसिबिलिटी ना, कित्याक पावसान गोरवां उगड्यार उरतली, तांकां शेड जाय. दुसरें ऑप्शन आमी सांगलें कितें की आपूण म्हणपाक लागले. बरें, ओके. हय, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हय, तुमकां
तांणी एक जागो दिलो, थंयच्यान दुसरे कडेन व्हेलो, थंयच्यान तिसरे कडेन व्हरपाचो प्रयत्न केलो. सो जागो तांचो देवस्थानाचो जागो, सो तांकां रायट आसा तुमकां जागो दिवप न जागो दिवपाक. पळया हो असो एक स्टँड घेवन हांव फुडें अभय खंवटे हांचे कडेन येता. अभय, तुवें ही स्टोरी आयकली आनी तूं स्टोरी जाणा, तूं हे सगळें आयकतकीर तुज्या मनान कितें विचार आयले? हांव मातशें बॅकग्रावंड सांगू. सांग मरे. 10-12 वर्सां पयलीं हांव RSSचो स्वयंसेवक. हय. 12 वर्सां पयलीं संघाने एक अभियान केल्लें की गोरक्षा संरक्षण म्हणून. बरोबर. त्या निमित्तान आमी साश्टी एरियेन खंयचे तरी देवूळ गोशाळा करता काय कितें असो एक प्रयत्न जालो. ब्युटिफूल. आनी कारण ज्या पद्दतीन गोरवांचे बाकी सगळे सोड, देव आनी तांच्या पोटान सगळे 36 कोटी देव आसा हो कॉन्सेप्ट कुचीक दवरया, पूण ज्या पद्दतीन आमचें पालन पोशण कृशी संस्कृतीचे एक म्हत्वाचो घटक आशिल्ली गाय, ज्या पद्दतीन तिची दुर्लक्षीत करून तिका लोकांनी रस्त्यार सोडून दिल्या, ती कशे तरेन रस्त्यार मरता ती पळोवन कोणाचें काळीज दुखोवपाचें. सो अशे तर प्रयत्न जर RSSन केलो इज रियली गूड. आनी देशव्यापी अभियान जाल्लें. अच्छा. आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की ध्यान फावंडेशन ऑलरेडी पाड्ड्या एक तरी गोशाळा चलयता. हां. त्यामुळे आमी ध्यान फावंडेशनाक म्हणलें की ओके आमी तुमचे खातीर प्रयत्न करता. आनी म्हाका सांगपाक एक बरें दिसता की ती जी काम करता ती अत्यंत मोलाचें काम. पूण देवस्थान म्हणून जर विचार केलो जाल्यार दोनूच देवस्थानांनी आमकां तातूंत आधार केलो. तो म्हणजे एक म्हणजे गणपती मुरुगन मारुती अय्यर आनी पूण तांचे कडेन जागो नाशिल्लो. ताणें जेम तेम 2-3 गोरवांच आमगेली घेतली आनी बाकीची सगळीं गोरवां जामावले देवस्थानान घेवची अशें म्हणून मंजुनाथाक रिक्वेस्ट केलो. तेन्ना मंजुनाथूच अध्यक्ष आशिल्लो. हय. देवस्थानाक आमी रिक्वेस्ट केली की ध्यान फावंडेशना कडेन आतां फंड्स ना, तुमी शेड बांदून दिया. बरोबर. त्यामुळे ती शेड 100 गोरवां खातीर बांदली. हां. आनी तेन्ना 110 गोरवां कितें तरी पाड्डे आशिल्ली ती थंयच्यान थंय शिफ्ट केली. पूण ध्यान फावंडेशनाचो आनीक हें आसा कितें की रस्त्यार गोरवां आसली की तांकां ती उबारतात. त्यामुळे तो आंकडो वाडिल्ल्यानूच हो सगळो प्रॉब्लेम जालो. म्हणजे 100 गोरवां खातीर अरेंजमेंट पयलीं केल्ल्यान ती अजून आसा. बरोबर. थंयच अजून गोरवां आसा. सारकी खरें तुजें म्हणणें. कुशींतल्यान म्हणजे बाकीचे शेड्स वाडोवपाक आशिल्ल्यो त्यो टायमार वाडल्यो ना, तातूंत डिफिकल्टी सगळ्यांक. सो स्वाती शिलकार बाय, तुमचं काम बरें आसा, तुमचे हेतू बरो आसा, तुमी जामावले, तुमकां तांणी जागो दिलो, हें सगळें बरोबर आहा. पूण निमाणें जे पळय कितें आतां म्हाका खंवटे बाब सांगता त्या प्रमाणे 100 लोक गोरवांक दवरपा खातीर एक शेड आशिल्ली ती जामावली दिली आनी मागीर थंय आयिल्लीं जवळ 400 गोरवां. हें जें पळय कितें जालें, दीस इज मिसमॅनेजमेंट. आय बॅक टू डिफर विथ यू. ओके. कित्याक सांगता मिसमॅनेजमेंट म्हणजे आतां मिसमॅनेजमेंट ही कोणाची एकामेकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घालून उपकारना. हातून विशय मातसो म्हाका तुमी परमिशन दिया ती स्टोरी म्हजी कंप्लीट करपाक. हांव तुका पळय कशें आसा, हय. एक प्रोग्रामाचो एक टायम म्हणून आसता. ओके. त्या टायमान हें सगळें जावपाक जाय. तुका हांव मदीं मदीं वेळ दितलोच, तुकाच उलोवपा खातीर आमी हांगा हाडला, मुख्यता तुवें उलोवपाचें आसा. पूण म्हाका जाय तें तशें की ही जी पळय 109 जनावरांची 400 जावप इज ह्यूज थिंग. दीस इज ए बर्डन ऑन ए विलेज, बर्डन ऑन ए टेम्पल. हें तुवें मान्य करपा जाय. हांव तुमकां सांगता. हय. आतां ही गोरवां आसा न्ही, ती गोरवां एक्सिडेंटाची आमी हाडटा. सारकें. एक्सिडेंटाची आनी इल्लिगल स्लॉटर हावजांतली हाडटा. म्हळ्यार ती खंयच्याय परिस्थितीन आमी तांकां सोडूंक शकना. इलिगल स्लॉटर हावजान व्हरून थंयच्यान तुमी ती सुरक्षीत करून हाडटात. सुरक्षीत रियली हां खंवटे बाब, हें काम हांकां आमचें खरें तोखणाय करपाक आमी सामकें वंडरफूल वर्क. सारकें खरें. रात्री अपरात्री आमी वचून आमी पुलीस व्हरतात आनी लिगली ती गोरवां हाडटात. कोर्टान 6 म्हयने फायट करता आनी तांचे प्राण वाचयता. ही जाली इल्लिगल स्लॉटर. ध्यान फावंडेशन हे एकमेव संस्था आसा गोंयान जे इल्लिगल स्लॉटर हावजांतली गोरवां वाचयता. आतां एक्सिडेंट जाल्ली गोरवां, आतां एक उदाहरण तुमकां दिता. एक गाय आसा, तिच्या पोटान पोर मेल्लें आसा आनी ती सगळी गांवभर धांवता. लोक ट्रॉमटायज जाता. आतां त्या गायीक रेस्क्यू करून हाडचे की न्ही असो एक प्रश्न आसा. पॉयंट आमी जेन्ना पळय तुका हांवें पळय बेजबाबदारीचें म्हणलें, एक सर्वसामान्य मनशाचें, हांव एंकर ह्या प्रोग्रामाचो, सर्वसामान्य मनशाच्या मनान जे प्रश्न येतात ते हांव हांगा उपस्थित करतलो आनी तुवें ताजी जापो हांव तुजे कडेन सोदतां. तूं म्हणटा बरोबर की जर 109 जर जनावरांक तूं जागो दवरता आनी रस्त्यार जर एक सामकें एक व्हरता मरता तडफडटा जनावर सांपडलें, एक पोटान भितर मेल्लें गोरवां आसा तिच्या, ती जर गांवभर धांवता, तिजें कितें करप आमी? जागो ना म्हणटकीर रस्त्यार उडोवपाची. सामकें खरें.
आनी आमकां पुलीस जावं फॉरेस्ट ऑफिसर्स जावं MLAs जावं गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्युन्सिपालिटी जावं जनरल पब्लीक सगळ्यांचे फोन येता. म्हज्या मोबायलान 17,000 नंबर आसात. आनी ही गोरवां दीस रात आमी गेली 12 वर्सां ती करून हाडली. आमी देवळान आमकां जागो दिलो कळ्ळें न्ही. पूण हे आमचे आनीक 3 गोशाळा आसा 1500 गोशाळा आसा टोटल. आनीक 2 गोशाळा टोटल एक बेतूल आसा थंय 700 गोरवां आसा. फाटल्यान शिरवय थंय आमचें हॉस्पिटल आसा थंय एक सादारण 400-300 गोरवां आसतली. आनी ही मेळून सगळी गोरवां जवळ जवळ 1500 गोरवां आसा आमचे कडेन. हय म्हणटकूच हे आतां बेजबाबदार म्हाका बेजबाबदार हांवें म्हणलें तुका बरोबर आसा. पूण म्हाका खवटोवप एक गजाल आसा. सामुहीक जबाबदारी बेजबाबदारींतल्यान हांव आतां सामुहीक जबाबदारी कडेन येना. सामुहीक जबाबदारी ही सगळ्यांची तुजी म्हजी गोंयची देवस्थानां देवस्थानाचें पीक आयलां मरे गोंयांत. आनी तुमी तर देव 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 RSS अशें म्हणना हांव. पूण सद्याची पळय जी कितें वेवस्था आसा पॉलिटिकल ती सामकी देव 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 करीत आसा न्ही. देवळां तयार जातात, देवळां श्रीमंत जातात, देवळांचेर भांगराचे कलश, भांगराचे देव, देवळाक सामके पत्रे मारल्यात रुपयाचे. खंयचे कोल्हापुरा वचून गोंयचे नेते व्हरून भांगराचे कलश चडयतात. एकल्याक दानत ना. गोशाळा बांदपाची, जमीन दान करपाची. एकाय देवस्थानाक जामावले सोडल्यार दिन दिसना. ही कसली वेवस्था आमची. हे गोंयकारांचे सामुहीक जापसालदारकी. हांव तुजे कडल्यान अत्यंत फ्रँक मत सोदता कारण तुजें हें मत आयकून आनी देवळां 2 जर फुडें आयली. ना एक कशें आसा आमी जेन्ना एप्रोच केल्ले 2-3 देवळांक तातूंत ही 2 धरलीं. प्रश्न कसो आसा की गाय सांबाळपाचो सामुहीक सांबाळपाचो कल्चर आमच्या गोंयांत ना पयलींच्यान ना. दॅट इज वन ऑफ द रिजन. पूण आत्तां म्हाका दिसता की जे तरेन ध्यान फावंडेशन गाय खातीर काम करता तांचे कामा खातीर प्रत्येक देवळां आमगेली कमीत कमी 50-100 देवळां जर उबी रावता आनी प्रत्येक देवळान 50 गायेचीच जर जबाबदारी घेता. धाकटी शेड 400 मीटर स्क्वेअर 200 मीटर स्क्वेअराची शेड केल्यार 25-30 गायो इजिली. आनी ही सगळी रस्त्यार भोंवपी जी गायो आसा पळय ताचे शेणूच इतले पॉवरफूल जमनीक आसा की सारे म्हणून बऱ्यान ते बरे वापर. आतां पर्यंत खंयचेच सारें ना जाची जमनीची पीक वाडयता. फक्त हे शेण. व्हेरी गुड. सो हांव परत तुजे कडेन येतलो. परत हांव वता स्वाती शिलकर तुमचे कडेन. म्हाका म्हजो एक तुमकां डायरेक्ट क्वेश्चन. तुमी काम बरें करतात. तुमचे सारके सामाजीक एक वसो आशिल्लो गोंयकारांक दिसले पडूना. तुमी तुमचे पयशे खर्च करतात, वेळ खर्च करतात, तुमचे भितर एक कमिटमेंट आसा. पूण तुमकां जेन्ना एक देवूळ 100 जनावरां दवरपाक शेड दिता तुमी थंय 400 दवरतात. नंबर 1. तुमी थंय कुमारवाडो म्हणटा शेजारच्या गांवांत ल्हान वस्ती येता आनी तुमकां विरोध केलो. थंय घाण हळशीक तयार जाल्या. जळारां मूस येतात तांच्या जेवणान. गांवा भायले गोरवां येवन रस्त्यार बसपाक लागले आतां ही शेड आहा म्हूण कळटकीर. ताका लागून थंय अपघात जावपाक लागले. 7 जाण हे गंभीर जखमी जाल्यात गांवचे लोक सांगतात. गांवचे प्रतिनिधित्व तुमी गांवांत येवन येदो व्हडलो उपक्रम चलयतात. गांवच्या लोकांक सामाजीक वर्करी आसात न्ही तातूंत 1-2 लोकांक तुमचे ध्यान फावंडेशनान जर तुमी प्रतिनिधित्व दिल्लें जाल्यार तांचे प्रश्न कितें तुमचे प्रश्न कितें हें आपसात संवादांतल्यान सोडवप शक्य आशिल्लें. आयचे सारकें येदे व्हडल्या लेवलाचेर युद्ध पावपाचें नाशिल्लें. न्ही आतां कितें आसा हांव आतां गेली 12 वर्सां वावुरता. हय. एकटोय मनीस आमकां गोशाळेन बाबा एक दीस येवन गांवकारांक कोणें सेवा दिल्या अशें आमकां जावना. आय रिग्रेट टू से. पूण कितें आसा हे गो सेवा हे कामूच अशें आसा की खूब कमी लोक आतां गोंयांत कोण आतां हांव इतलें चलयता कोण लेबर मेळना. गोंयचे जर कोण करीच ना. गोंयचे सुपरवायझर येवंक सोदना. ड्रायव्हर सुद्दां कशें कशें येता नाका ते म्हणटा 9 ते 5 आसल्यार आमी येता म्हणून. आमची रेस्क्यू रावंड द क्लॉक जाता. म्हणटकूच हे आमकां गांवकारां कडेन आमकां इंटिग्रेट जावपाक इतले आमी तातूंत बिजी उरली हे गो सेवेन भितर. कित्याक ते एक्सिडेंट येत रावता दीस रात. हातूंत 1 मिनीट मेळना. बिलीव मी 1 मिनीट मेळना. हातूंत गांवकारां कडेन इंटिग्रेट जावपाक चान्सूच ना. तरी आसतना हांवें प्रयत्न केलो बरें रिलेशनशीप दवरपाचें. आनी गांवकरी केन्ना म्हाका कुमारवाड्याचें एक उदाहरण दिवंक शकतात. कुमारवाडो थंय आसा एक ल्हानशी वस्ती. थंय जेन्ना तुमची शेड आयली तेन्ना लोकांक त्या तुमच्या हळशिकेची घाण दुर्गंधी हाची त्रास जावपाक लागलो. मूस तयार जाले.
हे तांची कागाळ कितली खरी? आतां म्हणून तांणी जागो आमकां दुसरो दिल्लो, हो इशू जेन्ना आयलो दुसरो जागो दिता म्हणून सांगलें. लेट मी इफ यू अलाव मी हांव मातशें तो इशू कंप्लीट हांव तुका सगळें उलोवपाक दितलो, हय, हय. पूण ताजे मदीं मदीं म्हाका खंवटेवपाक मातशें, कारण ही जे तटस्थ मेंबर म्हणून हांगा आयला. येस. आनी आतां कितें आसा, गोशाळा वाडली कित्याक तें हांवें सांगलें कळ्ळें. आनी कितें आसा, जेन्ना अशी परिस्थिती येता, आतां ही जबाबदारी जी आसा गोशाळा, एनिमल्स ऑफ अ पर्टिक्युलर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल बॉडी एज पर द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया. पंचायतीन घेवपाचें किंवा म्युन्सिपाल्टीन घेवपाचें, तर ती जबाबदारी एनजीओज करता. आनी एनजीओचेर लोड आयले की लोक वयल्यान एनजीओकूच ब्लेम करता. व्हेरी गुड. हांव तुका म्हाका खंवटेवपाक परत म्हाका तुजें ओपिनियन जाय. हॅज अवर लोकल बॉडीज इन गव्हर्मेंट फेल्ड इन दीस रिगार्ड? आत्ता गव्हर्मेंटा कडेन गोशाळे कडेन गोशाळा आसची अशी पॉलिसी ना. करेक्ट. म्हाका हांव ते गोशाळा मागीर विशय म्हजे तकलेन वेगळो विशय सांगता. गोशाळा मागीर विशय आयलो. पयलो विशय येता शेती. सरकार कोट्यांनी रुपये मोडटा शेतीचो विकास जावचो. इनऑर्गॅनिक हाजे खातीर कितेंय ते खंयचोय सरकार शेती कृषी क्षेत्रा खातीर कोट्यांनी रुपये मोडटा, काय शेकड्यांनी कोटी. तातूंत भितर शेतां जावची, जमीन पडंग उरची न्हय, शेतकारांक योग्य मोबदलो मेळचो, आनी शेतकारान पळय जी जनावरां सांबाळ्यांत तांची देखभाल जावची, तांणी चड जनावरां घेवची, दुधाचें पीक घेवचें, शेतीक धरून लागपी जे संलग्न उद्योग आसात तांचोय विकास जावचो. तातूंत भितर दूद आयलें, शेण आयलें, सगळे वेगवेगळे दुधाचे पदार्थ आयले, वेगवेगळे आयले. गोंय सरकार जर म्हणटा पयशे दिता, भायल्यान गोरवां हाडटात लोक, आनी ही अशी गोरवां रस्त्यार सोडून दिवप, सरकारान अशें तरेची एक पॉलिसी करपा नाका आशिल्ली. सामकी जाय. सरकारान पॉलिसी कसली करपाची तें हांव जस्ट सांगता तुका. सरकार एडेड स्कूल चलयता काय ना, सारकें. व्हेरी गुड. तशी सरकार जर एडेड गोशाळा चलयता, चलोवपी ध्यान फावंडेशन सारकी ऑर्गनायझेशन आसा, हय, तांकां जर प्रॉपर एड्स मेळत जर जायत आनी जागो मेळत. आतां कोमुंदाजीच्यो खुबश्यो जमनी आसा ज्यो पसून एक्वायर सपोज गव्हर्मेंट जर करपाक शकता जाल्यार म्हाका दिसता की मोठें काम जातलें. आनी ध्यान फावंडेशन सारकें ऑर्गनायझेशन. हांव म्हणटा शेतकाराकूच पयशे दियात. शेतकारांनी कितें केलें, शेतां पडंग दवरली आनी जनावरां काडून रस्त्यार सोडून दिली. शेतकारांक पयशे दिवपाची पॉलिसी गव्हर्मेंटान कितलेशे वेळ केल्या, पूण ताचो मिसयूज चड जाता. म्हणून गोशाळा पूर्ण जर आसत न्ही आनी एडेड गोशाळा आसत जाल्यार ऑर्गनायझेशन लायक ध्यान फावंडेशन कॅन रन इट. आनी तांचे कडेन नो हाव बरो आसा. आतां पर्यंत तांणी जे तरेन इतली कित्याक 100 400 जरी जाली न्ही जाल्यार तांकां जितें दवरपाचें काम जें आसा तें गोशाळा ध्यान फावंडेशनान केल्लें आसा न्ही. इट्स अ गुड वर्क, व्हेरी डिफिकल्ट वर्क. सारकें सारकें. सो तुमी म्हाका गजाल सांगतलो ताजी फुडें वचून सांगत. हय, आमी तांकां मंजुनाथ बाब दुकळे तांकां मेळपाक गेली. तांणी एक ऑप्शन दिल्लें की ती 1000 स्क्वेअर मिटर ती 6000 ओपन करून दिता, थंय गोरवां ह्या पावसाळ्याक आसूं न्ही. आतां आमी 2024 एक पावसाळो गेलो आनी विदीन लिमिटेड एरिया, 2025 गेलो आमी, आतां 2026 पावले. हो तिसरो पावसाळो आनी गोरवां वाडिल्ल्या कारणान त्या जाग्यान जर गोरवां उरलीं जाल्यार तांची हालत खराब जावपाची. आतां तांणी तें ऑप्शन आमी म्हटलें तें आमकां तें थंय तुमी नवो जागो जो दिता तो जागो तुमी डिवेलप करून दियात, म्हणजे रस्तो बिस्तो तो जालो की आमी थंय शिफ्ट जाता. ते म्हणसर तुमी आमकां टेम्पररीली ह्या देवसा ह्या 15000 स्क्वेअर मिटर जमनीन दिया आनी तुमी आमकां एक एनओसी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाक एनओसी दिया म्हणून. जाल्यार तांणी म्हज्या वचीर इंजिनियर तांचो आशिल्लो केपें म्युन्सिपाल्टीचो ताका फोन केलो आनी हांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दी म्हणून सांगलें टेम्पररी. आनी तिसरें ऑप्शन ताणें सांगलें की आर्ट ऑफ लिविंगा कडल्यान तुमी जर एनओसी हाडटा जाल्यार आपणाक कांय प्रॉब्लेम ना, तो 15000 तुमकां दिवपाक. म्हणटकूच आमी तांकां सांगलें की टेम्पररी आमी रावता आनी आर्ट ऑफ लिविंग आमी विचारता म्हणून. दुसऱ्या दिसा हांवें कितें केलें, जसो तांणी फोन केलो म्युन्सिपाल्टीक टेम्पररी कनेक्शन दी म्हणून, जाल्यार हांवें तांचे एनओसी लेटर बरयलें आनी तांकां सांगलें की आमकां मातशी इलेक्ट्रिसिटी टेम्पररी कनेक्शन घेवन दिया. तर तांणी म्हाका मॅसेज केलो की गेट एनओसी फ्रॉम श्री रविशंकरजी. ऑलरेडी हांवें सांगलें की इट इज फावंड आउट दॅट आर्ट ऑफ लिविंग इज नॉट हॅविंग एनी प्लान टू डू सच थिंग. तर तांणी सांगलें ऑलरेडी इट हॅज बीन एग्रीड बोथ पार्टीज. म्हणटकूच हांवें आर्ट ऑफ लिविंगचे गोंयचे जे मिस्टर प्रभास नायक आसा नानू एंटरप्रायझीसचे, हू इज आय थिंक इंटरनॅशनल ट्रस्टी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ गोवा, इट इज रिपोर्टेड दॅट वे.
म्हणून आमी तांकां वचून मेळ्ळी दुसरे दिसा एक 4-5 दिसांनी 8 तारखेर कितें जुनाच्या तांकां मेळ्ळी आनी तांकां सांगलें की आमकां तुमी मातशें हें जर टेम्पररी रावंक दिवत हांगासर. हां तुमी टेम्पररी मागले. टेम्पररी नवो जागो जाता म्हणसर आमी रावता Temporary. म्हटलें आनी तांणी म्हटलं आर्ट ऑफ लिविंगान जर तुमकां एनओसी दीत जाल्यार आपूण तो जागो दिता. तांणी पयलो रिस्पॉन्स आशिल्लो आर्ट ऑफ लिविंगाचें कांय नाच जाल्यार आपूण आनी खंयच्यान एनओसी दितलो. हें फर्स्ट रिस्पॉन्स. सेकंड रिस्पॉन्स वॉज की हांवें तांकां सांगलें इतलो बरो जागो कित्याक दिता तांकां. आनी तिसरो पॉयंट तांणी सांगलें कंटिन्यू आमचे आश्रम येवपाचे आसा तातूंत भितर म्हाका गोशाळा नाका म्हणून. कळ्ळें न्ही. मागीर आमी सांगलें की आमकां टेम्पररी हांगा रावपा दिया दुसरो जागो जालो की आमी थंय वता म्हणून. आपणाक कांय ऑब्जेक्शन ना मात दिवनी माल ताका तशें कांय ना अशें म्हणपालें. मागीर आमी तांकां थँक्यू व्हेरी मच गॉड ब्लेस यू म्हणून आमी आयलीं. दनपारां 3 सुमार म्हाका प्रभास नायक हांचो फोन आयलो आनी तांणी म्हाका अक्षरशा फोडून काडलें की म्हणपा लागले की जागो हडकोवपाक सोदता तुमी. बरें ओके ओके सी कितें आसा ह्या प्रोग्रामान भितर श्री रविशंकर ना आनी प्रवास नायकी रिप्रेझेंटेशन ना सो आमी ताजेर उलोवचें न्ही. फक्त म्हाका खंवटे बाबाक कडेन एक जाय तें अशें की गोंयान भितर अशे तरेच्यो सोशल कामां करपी जांकां अध्यात्मीक बेज आसा अश्यो खुबश्यो संघटना आसात. हांचे भितर कोऑर्डिनेशन आसपा खातीर तुमचे सारके ऑर्गनायझेशन काम करतात. आमी तुवें म्हणलें पळय की कोण ना म्हणून खंय ना खंय स्टार्ट करपा जाय म्हणून 10-12 वर्सां पयलीं संघानूच इनिशिएटीव घेतलेलो देशव्यापी. बरोबर. आनी तातूंतल्यान एक गजाल जाल्ली की ध्यान फावंडेशनाची जी गोरवां जी आसा तांकां एका मनशान 3,000 रुपया पर मंथ दिवप 100 रुपीज पर डे अशें म्हणून आमी 8-10 नांवां आयडेंटिफाय केली आनी स्टार्टेड पेईंग देम 3,000 पर मंथ. तातूंत मारुती अय्यर आशिल्लो, शैलेश खोलकार म्हणून आशिल्लो. ते शैलेश खोलकाराचो फायदो इतलो बरो आलो की ताणें स्वताची जागा 10,000 दिली. ही दुसरी गोशाळा जी ती चलयता पळय ती शैलेश खोलकारान आपणाली दिल्ली जागा. तातूंत आतां 9 वर्सां जाली गोशाळा चलता. तातूंतय बी असोच प्रॉब्लेम गांवचो प्रॉब्लेम आसात. गांवचो प्रॉब्लेम आसा पूण गाय बरी सांबाळपाकूच जाय. सांबाळपाकूच जाय. शेतां लोकांनी सोडली, शेतां बडंग केली, थंय बिल्डिंगी येवपाक लागल्यो आनी ताका लागून गांवच्या लोकांनी बोवाळ मारप आनी थंय बिल्डिंगे येवपाक दिवप ना म्हणून वडप. पूण शेतां लोकांनीच सोडल्यात. शेतकारांकच ती शेतां नाका जाल्यात. थंय आतां बिल्डिंगे येतले म्हणटकीर लोकूच बोवाळ मारतात. लोकांक शेतां नाकात पूण खावपाक जाय, अन्न जाय, दूद पिवपाक जाय. ते भायल्यान आल्यात. आमी गोंयकारांनी करप कितें. एक न्ही गोंयकारांची मानसिकता पळय जी आसा हाजें कशें वर्णन करतलो तूं. डेव्हलपमेंट जाय. आमकां गाडयो जाय घरान 2-2. आमकां व्हडले व्हडले बंगले जाय. आमकां बिल्डिंगो जाय. गांवांत घर आसतना शहरान 2 फ्लॅट घेतल्यात. म्हणजे विकासाची पळय जी व्याख्या आसा तातूंत भितर गाय येना, तातूंत भितर शेतां येना, तातूंत भितर दुग्ध पदार्थ येनात. कितें आमी ताका एक उपाय म्हळ्यार हांव जर सांगता तसो जसो एडेड स्कुलांनी लोक जॉयन जावपाक सामके वयर सकयल जाता तशें एडेड जर गोशाळा जाय जाल्यार लोक कामां येतले की इट अमाउंट्स टू अ गव्हर्मेंट जॉब. ना पूण हें पळय मरे तेणी जें पळय सांगलां तातूंत तथ्या तो पळय तो ड्रायव्हर आहा गाडयेचो ताका 5 घर वचपाक जाय. ना तो गव्हर्मेंट जॉब आसल्यार करपाना तो करतो गव्हर्मेंट जॉब. एडेड जॉब जेन्ना जॉब आसा पळय तेन्ना देर आर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टाफ आनी दे विलिंगली ते काम करता. म्हणून गव्हर्मेंट इफ एट ऑल दे आर स्पेंडींग क्रोर्स रुपीज ऑन अदर थिंग्स न्ही तांणी जर ही एडेड केले जाल्यार ताजो मोठो फायदो गोंयांक जावपाक शकता. स्वाती बाब आमच्या कार्यावळीचो वेळ जवळ जवळ सोंपला. म्हाका तुका हांव 1 मिनीट दिता. 1 मिनटान आतां फुडें हो प्रश्नाक तुमी जाप कशी सोदतात हाजी म्हाका जाप जाय. न्ही आतां आमचें कितें जालें दुसऱ्या कोणाक जागो दिवपाचें आशिल्लें हांवें सांगलें म्हणून आमी शेड बांदून घेतली. ना ना तें जालें आतां. आतां तुमकां नक्की कितें जाय तें सांगात. न्ही नक्की म्हणजे आमचें जें डिस्ट्रक्शन जालां ताजें आमकां रिप्लेसमेंट जाय. आनी कितें करता एक लक्षांत घेयात जांबावली देवस्थाना कडेन तुमचें ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जाला. जांबावलीचे लोक तुमकां ऑपोज करतात. ह्या परिस्थितीन भितर तुमचे कडेन 2-3 ऑप्शन उरतात. एक परत जांबावली कडेन वचप आनी तांकां सांगप की बाबा हें एक व्हडलें देवकार्यच. तुमी जशें दाम बाबाक पुजतात, रामनाथ देवाक पुजतात तशें देवाक खरें प्रॅक्टिकल ही जी पळय सजीव जनावरां आसात गोरवां तांकांय आमी पुजपाक जाय, तांची देखभाल करपाक जाय. तुमी आमकां मदत करतात काय कितें. समज ना म्हणलें तांणी चल पॉयंट ब्लँक ना म्हणलें गांवच्या लोकांनी जाल्यार आमी ना तर तुमकां आनीक अशे पर्याय आसात काय कितें जंय तुमी वचूंक शकतात काय कितें. गोंयान भितर किमान 1,000 देवळां आसात. तातूंत भितर सधन देवळांचीच संख्या जवळ 200चे वयर आहा. सो ह्या लोकांनी पयशे तुमकां कित्याक दिवचे न्ही, जागो कित्याक दिवचे न्ही, कमिटमेंट कित्याक दिवचे न्ही.
न्ही फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजो पॉयंट असो आसा की आमचे जे एविक्शन करता ते लिगल पद्दतीन करा. आमकां नोटीस दिया, आमकां टायम दिया, आमी वता. ओके ओके मग खंडबाब तुजो म्हाका हाजेर लास्ट वर्ड जाय. तुका ही सगळी इशू कसो सॉल्व करत दिसता? नाही आमकां गाय सांबाळप ही ऑटमोस्ट प्रायम रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्यामुळे जितली देवळां आसा तुवें म्हणले तशी हे सगळे देवळांक पर्सनल लेवलाचेर विजीट करून 5-5 गायो जरी प्रत्येकान दवरल्यो जर चड नाका पांच सोड हांव कितें म्हणटा एक तांकां सगळे काय देवस्थानाक हें ना तातूंत भितर जर समजा 50 देवळां मुखार आयलीं आनी ताणें सांगलें की आमी बाबा चल 25 गायो दवरपा इतलो जागो दितात, आमी ताजे खातीर निधी दितात आनी ते तुमकां उबारून दितात. सामकें मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो दीस इज द इज द ओनली सोल्युशन. व्हेरी नायस. आनी हाजे खातीर तुमी तुमची संघटना किंवा RSS आमी सिन्सियरली काम करपाक तयार आसा. अशे तरेन जर लोक जर मुखार आयले, कारण ह्या कार्यावळीचो निमाणे हेतू तोच की तुमचे प्रश्न लोकां मुखार मांडचे. आनीक आमी म्हणलां इन सर्च ऑफ ए सोल्युशन. आमी हो कार्यावळ करपाचोच उद्देश तो की आमचो कार्यावळ लोकांनी पळोवची, ह्या विशयांतले तज्ञ, शेतकार, सरकार, फुडारी आनी देवस्थान हांणी पळोवन ताका एक जाप सोदपा खातीर प्रयत्न करचो. एक सामुहीक जपसालदारकेचो वांटो आमी सगळ्यांनी उखलचो. तयारी आसा? एक कितें आसा, एक कल्चर अशे गोशाळे भोवती तयार जावपाक. राजस्थानान कशे गांवचे लोकूच गोसेवा करतात, गोशाळा बांदतात आनी गोसेवा करतात. अशें जर कल्चर तयार जाले, प्रत्येक देवूळ म्हणा, जमीन मेळ्ळी, गोरवां दवरली आनी गांवच्या लोकांनीच थंय गोशाळेन सेवा केली. व्हेरी नायस. जाल्यार एक थँक्यू स्वाती शिलकार आणि अभय खंवटे. तुम्ही दोघी जाणांनी खूप महत्वाचे असे सजेशन्स आमकां केल्यात. एक विशिष्ट उद्देशान ह्या प्रश्नाचो फुडार कितें होच आमचो प्रश्न आशिल्लो. आनी तो फुडार जर सोदतलो न्ही, आमी उखलापे नागरीक. गोंय म्हळ्यार मरे उखलापी गोंय. गोंयाक फक्त कांय अर्थ ना, हांगा सामाजीक कसली कर्तूब ना, फक्त देवळां ताब्यात घेवपाची, इलेक्शनां लडपाची, मिरवपाचें. पण देवा फाटली जी पळय भावना आसा न्ही, देव जर आमच्या काळजान आसा आनी देव जर आमच्या सबंद आमची जीवन जर उन्नत करपा खातीर देवाचो, अशें कांय लोक मानतात, देवाचो जर आमी आदार घेतात जाल्यार हो देव आमच्या तकलेन भितर सरून आमकां बरे तरेन वागपाची काम कित्याक करना, आमच्या भितर एक बरो वसो निर्माण कित्याक करना. जर असो जर निर्माण जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता अभय म्हणटा तशें एक सामाजीक जापसालदारकेची एक भाग म्हणून गोंयची देवळां, सामाजीक संस्था, NGO आनी दानशूर व्यक्ती हांणी फुडें येवन हो प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा. आमकां शेतां जर जाय जाल्यार आमकां गोरवांय जाय, आनी आमकां गोरवां जाय कारण आमकां अन्न जाय. अन्न आमी सगळेंच कारवारच्यान, सगळेंच बेळगांवच्यान, सगळेंच कोल्हापूरच्यान हाडूंक शकनात. फुडें केन्ना तरी असो एक प्रश्न येतलो गोंयकाराचेर की आमकां गोरवां जाय पडटलीं, ताजे खातीर आमकां गोरवां जाय. म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचेर आमी खूब साधक बाधक चर्चा केल्या. पळयत रावात गोमंतक TV.